जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज तुम्ही 13 जाणां भुरगीं वो सोबीत दिसता. तुम्ही सोबीत दिसतात, सर्व नवे नवे वस्तू नेसून आयल्यात. पूण आज आमचे चड कॉन्सन्ट्रेशन चड अटेन्शन या भुरग्यांचेर आसूंक जाय. देखून भुरग्यानो, तुम्ही आज सर्व सोबीत दिसतात. दोवी मुस्तायकी तुम्ही नेसून आयल्यात. तितलेंच न्ही, तुमच्या सर्वांच्या तोंडार आज एका दिसो आसो आसात. थोडी इल्ली नर्वस आसात, पूण थोड्याच्या तोंडार आसो आसात. तो परसळ आसा, तो प्रकाश आसा. आनी जावन भायर तुमी इल्ले नर्वस आसल्यार भितरल्या भितर आज तुमकां संतोष भोगता, खुशी भोगता. कित्याक तुमी आज संतोषान आसात? कित्याक तो परसळ, तो प्रकाश तुमच्या तोंडाचेर? कित्याक म्हळ्यार आज पयले फावटी जेजू तुमच्या काळजांत येता. जेजू तुमच्या काळजांत येवन थंयसर तो बिडार करता, ताचें घर थंयसर करता. आनी ह्या पासून भुरग्यानो, तुमी जायती तयाराय केल्या गिना? तयाराय केल्या गिना? कसली सकट तयाराय तुमी केल्ली जेजूक सेवंक? कसली सकट तयाराय केल्या? आज मिसाच्या बलिदानाक इतली बरी तयाराय तुमी केल्या न्ही? थोड्यांनी प्राजिताची मागणी वाचली, थोड्यांनी वाचपां वाचली, एकल्यान येवन कीर्तन गायलें इतलें बरें करून. आनी उपरांत थोडी तुमी भावार्थाची मागणी वाचतल्यात, आनी उपरांत कांय अर्घ मागणे आसतलें. अशें बरें करून वाचूंक तुमी बरी तयाराय केल्या. गावूंक बरी तयाराय तुमी केल्या. ही तयाराय गरजेची. उपरांत तुमकां सगळ्यां येवन कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटलीं. आनी आयल्या सैऱ्या देऱ्यांक तुमची पाप्पा मम्मी आज जेवण दितलीं, कॅटरिंग सांगलां आसतलें, बरें बरें हॉलान डेकोरेशन केलां आसतलें. ही सकट तुमच्या पाप्पा मम्मीन केल्या. पूण तुमी तयाराय कसली केल्या? ही पयली हांवें सांगली तयाराय तुमी केल्या. तितलेंच न्ही, तुमी दोतोन शिकल्यात गिना? विगारान सांगतना केदाळ ताणें सांगतना आयच्या दिसा येया, दोतोरनेक येया. सदांच म्हणल्या बरी तुमी दोतोरनेक येवन टिचरीन सांगलें, म्हाका दिसता सिस्टरीन दोतोन शिकयली जाय बेगिनी. पळय, सिस्टरीन दोतोन शिकयली, तुमी बरी करून आयकल्या, ध्यान दिवन तुमी शिकल्यात. आनी अशी तुमी जेजूक सेवंक तयार जाल्यात. भुरग्यानो, तशाक ही वर्त्या रितीन तुमी सर्व कुमसार जाल्यात. केदाळ कुमसार जाल्यात तुमी? वर्गी कालगी पोर अशें कुमसार जाता तुमी कितें केलें? थंयसर ह्या जागा कडेन ह्या जागाच्या मुखार थंयसर बसलेल्या त्या जेजू कडेन तुमची पातकां तुमी उसारलीं. आनी तुमी पातकां उसारलीं आनी जेजून कितें केलें? तुमकां सर्वांक बक्षिलें. आनी अशें तुमकां जेजून नितळ केली, निर्मळ केली, तुमकां पवित्र केली. आनी अशें भुरग्यानो, तुमी जेजूक स्विकार करूंक आज वर्ती तयाराय करून हांगासर आयल्यात. एकलो भाग्यवंत मनीस आसलो. ह्या भाग्यवंत मनशान सदांच मागणें करचें आसलें. आनी ताचें मागणें कितें? जेजू म्हज्या घरा ये. सदांच ताणें मागचें, जेजू म्हज्या घरा ये. जेजू की आयकोन किरी जालें. सदांच तेंच मागणें ह्या भाग्यवंत मनशाचें. जेजून चिंतलें, ह्या सायबा हेपटी या मनशाचें मागणें रावूं दी. एक दीस सकाळीं हो भाग्यवंत मनीस आपली ब्रेकफास्ट तयार करनासतना डोरबेलाचो आवाज आयकलो. हो गेलो, बागील ताणें उक्तें केलें. थंयसर जेजू उबो आसा. जेजू उबो आसा थंयसर बागला कडेन. ह्या मनशाक कितली खुशी म्हणना, कितलो संतोष म्हणना. ताणें जेजूक येवकार दिलो, ताच्या घरा स्वागत दिलो. डायनींग टेबलाचेर ताणें बसयलें, ताणें प्रिपेर केली ती ब्रेकफास्ट जेजूक दिली. ब्रेकफास्ट केली, ताणें दोगांयनी इल्लें उलोवणें जालें तांचे मदें. आनी उपरांत त्या भाग्यवंत मनशान जेजूक ताच्या घरा आसलें गेस्ट रूम दिलें. तो इल्लो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. ताच्या घरा एक गेस्ट रूम आसलें सपरेट आयिल्ल्या सैऱ्यांक. त्या गेस्ट रूमांत पुरा सवलताय आसली. AC आसली, TV आसली, वॉशिंग मशीन आसलें, अशें पुरा सवलताय त्या गेस्ट रूमांत आसली. जेजूकी बारीक अशी बरें बेड आसलें. AC घाली, बरी पोट भरून ब्रेकफास्ट केल्ली. ताणें वचून बेड्डार बरें करून न्हिदलो. हो मनीस भायर आसलो. परत्यान डोरबेलाचो आवाज आयकलो. परत्यान बागेल उक्तें करतना कोण आसा थंय? सैतान आसा. आतां जेजू आयला घरा, सैतानाक कित्याक आपोवचें? सैतान नाका आतां घरा भितर. पूण सैतान फोर्सफुली घरा भितर येता. हाका मन ना जाल्यार सैतान घरा भितर येता आनी घरांत आसलें सगळें नाश करता.
ताच्या घरांत असले ते फर्निचर, ताच्या घरांत असले ती टीव्ही आनी कितें सक्कड सक्कड डिस्ट्रॉय करून उडयता आनी पाटी वेता. आतां ह्या मनशाक राग. कित्याक राग? जेजू घरांत आसा, जेजूक ताणें बरी ब्रेकफास्ट दिल्ली, जेजूक ताणें गेस्ट रूम सयत बरें गेस्ट रूम सयत दिल्लें, जाल्यार जेजू ताका हेल्प करूंक येवना. दनपारां जेवणा वेळार ओ बागेवन मनीस व्हडलें तवण करून बसलो, ओप्पकन उडोवकन. जेजू कळ्ळें ह्या मनशाक राग आयला म्हणून. जेजून विचारलें, काले सायबा कितें जालें? काल्याक रागान आसाय? ओ बागेवन मनीस म्हणालो, जेजू आज सैतान आयिल्लो. वय म्हाका कळीत आसा. मागीर कित्याक तूं येवनाय म्हाका हेल्प करूंक? जेजू म्हणालो, आळे इश्टा तुवें म्हाका बरें गेस्ट रूम दिल्लें, बरी ब्रेकफास्ट तुवें दिल्ली, म्हाका बरी न्हीद आयली, हांव गेस्ट रूमान न्हिदलो. तूं सैतान गेस्ट रूमाक येवना, उरल्या कडेन आयलो, गेस्ट रूमाक येवना. ह्या मनशाक समजलें. तो म्हणालो, जायत जेजू, आनी मुखार ग्रावंड फ्लोर तुजें, ग्रावंड फ्लोर सक्कट तुजें, गेस्ट रूम तुजें, ग्रावंड फ्लोर सक्कट तुजें, हांव वचून त्या फर्स्ट फ्लोरार रावतां. जेजू म्हणालो, जायत, ग्रावंड फ्लोर सक्कट म्हजें, तूं वयर फर्स्ट फ्लोरार. परत्यान सांजेर त्या वयर फर्स्ट फ्लोरार आसच्या त्या बाल्कनीच्या डोरार परत्यान आवाज. ओ वचून बागेल उक्तें करता. परत्यान कोण आसा थंय? सैतान. हाका सैतानाक स्वागत दिवंक नाका, जाल्यार सैतान परत्यान येता आनी थंय फर्स्ट फ्लोरार आसलें सक्कट डिस्ट्रॉय करून उडयता. परत्यान हो जेजूचेर रागार जाता. कित्याक? जेजू परत्यान हेल्प करूंक येवंक ना. जेजूक ताणें सगळें ग्रावंड फ्लोर ताणें जेजूक दिल्लें, जाल्यार सैतान आयिल्ल्या वेळार जेजू ताका हेल्प करूंक येवंक ना. परत्यान रातीच्या जेवणा वेळार हो परत्यान रागार जाला जेजूचेर. आतां जेजू परत्यान विचारता, कितें जालें सायबा? कालें जालें सायबा? हो म्हणटा, सैतान आयिल्लो, म्हाका कळीत आसा. मागीर कित्याक तूं हेल्प करूंक येवंक नाय? कित्याक जेजू तूं म्हाका हेल्प करूंक येवंक नाय? जेजू म्हणटा, तुवें म्हाका ग्रावंड फ्लोर दिल्लें, सैतान मुखल्या बाकलांतल्यान येवना. तो केणे आयलो? वयल्या बाल्कनीच्या डोरान तावन आयलो. तर म्हजी सूख न्ही, हांवें सैतानाक मुखल्या बाकलांतल्यान येवंक सोडूना. ह्या मनशाक समजलें. मनीस म्हणालो, जाय जेजू, आनी मुखार ग्रावंड फ्लोरूय तुजें, फर्स्ट फ्लोरूय तुजें, म्हजें सगळें घर तुजें, हांवूय तुजोच. जेजू म्हणालो, जायत इश्टा, तथास्तु. ताचे उपरांत सैतान ताच्या घरा येवना, ताच्या जिवनाक येवना. मोगाळ भुरग्यानो, आज जेजू तुमच्या काळजांत येता. पयले पोटी तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत स्विकार करतात. तुमकां साज तुमी जेजूक समर्पून दिया. आज जेजूक सांगा, लॉर्ड आय बिलॉंग टू यू. जीजस आय बिलॉंग टू यू. जेजू हांव तुजो, जेजू हांव तुजी. मोगाळ भुरग्यानो, एक सवाल तुमकां. सुरवेर प्रस्तवानांत त्या भुरग्यान वाचलें प्रस्तवानांत, आज जेजू आमच्या काळजांत येता म्हणून. आमी वडोलताण सांगते आसा, जेजू तुमच्या काळजांत येता म्हणून. जेजू कशें येता तुमच्या काळजांत? जेजू तुमकां दिसता की? हांव तुमकां दिसता न्ही? हांव दिसता. हांगासर आसले पाद्रे हांव तुमकां दिसतात. हांगासर आसले तुमचे पप्पा मम्मी तुमकां दिसतात. तुमचे सैरी दिरी सकट, शेजारची सकट तुमकां दिसतात. जेजू दिसता की? दिसता की? मागीर जेजू कशें येता तुमच्या काळजांत? उंड्या आनी वायनाच्या रुपार जेजू आज तुमच्या काळजांत येता. गुड गर्ल. आज कॉन्सक्रेरा वेळार आमी तुमी सर्वां दिमी घालतात. आमी पाद्र्या मात्र उबे रावता. पळय, आमकां तें प्रिविलेज मेळटा. आमी पाद्र्या उबे रावता, तुमी सर्वां दिमी घालतात. आनी तेच ना, तुमी दिमी घाल्ल्या वेळार पाद्र्याप कालें करता. पाद्र्याप थंयसर आसल्या त्या उंड्या आनी वायनाचेर आपले हात अशे विस्तारता आनी मागणें करता. आनी पाद्र्यापान मागणें करतना आमचो भावार्थ आमकां सांगता की थंयसर आसलो तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता, जेजूचें मांस जावन बदलता. आनी त्या काळशीन आसलो तो वायन जेजूचें रगत जावन बदलता. भुरग्यानो, तुमी थंयसर लागीं येवन पळयल्यार तो उंडो जावनूच उरता. तो ब्रेड जावनूच उरता. ताजो व्हायट कलर तसोच उरता. तुमी टेस्ट करून पळया मागीर कुंभारा वेळार. तो उंड्या बरेंच टेस्ट जाता. ताजे स्मेलनी उंड्या बरेंच आसा, कांय बदलना. पूण आमचो भावार्थ आमकां सांगता की तो उंडो जेजूचें मांस म्हणून. आमचो भावार्थ आमकां सांगता की तो वायन जेजूचें रगत म्हणून. ह्या पातयेन आज तुमी त्या जेजूक सेवतात. बरेकन सेवा. मोगाळ भुरग्यानो, आमी सांगलें आज जेजू तुमच्या काळजांत येता. जेजूक तुमी बरेकन सेवंक जाय. जेजूक सेविनातल्यार काळज जाता. कित्याक हे सकट तयार आय? कित्याक हो कुंभार? जेजू काणगेनातल्यार काळज जाता. कितें म्हणटात व्हडा?
तुम्ही सक्कड आयल्यात मिसाक आज मिसाच्या बलिदाना वेळार तुम्ही जेजू कुमगार रुपार सेवतात आम्ही सर्व सेवता जेजू काणगेचे की हे भुरग्याचो आज पयलो कुमगार कितले सकट तयार आहे करन ती आयल्यात दोतोन शिकोवन ती आयल्यात जेजूक आमी कित्याक स्विकार करचो कित्याक आमी काणगेचे कित्याक काणगेचे मोगाळ भुरग्यानो मोगाळ वडानो कणी जावन ह्या मिसा घेवच्या पयले तुम्ही ब्रेकफास्ट करून आयल्यात न्ही सक्कडाने ब्रेकफास्ट केलो की ना सक्कडाने केलो की ना करू ना गी हांवें केला म्हाका विगारान ब्रेकफास्ट दिलो काल आमी सक्कडान जेवल्या न्ही काल राती सक्कडां आमी जेवल्या आज सक्कड फेलिसिटेशन प्रोग्राम जाल्या उपरांत सक्कडां आमी परत्यान जेवता दनपाराचें जेवण राती परत्यान जेवण आसा कित्याक सक्कड हें जेवचें ब्रेकफास्ट कित्याक जेवचें कित्याक खावचें कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या कुडीक आमच्या ह्या फिजिकल बॉडीक घटाय जायचे त्राण जायचे स्ट्रेंथ जायचे आमी ब्रेकफास्ट केल्या देखून हांव आज तुमच्या मुखार उबो आसा नाजाल्यार हांव पडटो तकली घुंवन पडटो तुमी सक्कडांनी ब्रेकफास्ट केल्या देखून तुमी आज हांगासर बसूंक शकतात जर तर तुमी एक हप्तो उपास केलो जाल्यार तुमचे मदें कोण तरी पाडच्या जाती मरती देखून मोगाळ भुरग्यानो मोगाळ वडानो आमच्या कुडीक आमच्या ह्या फिजिकल बॉडीक सकत जायचे स्ट्रेंथ जायचे देखून आमी जेवता त्याच रितीन आमच्या ह्या आत्मीक कुडीकी सकत जायचे आमच्या आत्मीक कुडीकी रान जायचे ताका आत्म म्हणटात त्या आत्म्याकी घटाय जायचे आनी ही घटाय खंय तावन मेळटा ह्या मिसाच्या बलिदानान तावन मेळटा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी जेजूक सेवता कुमगार सेवता आनी तो आमचे थंय आयलो तो जेजू आमकां ताच्या सक्तेन भरता ताच्या त्या बळान भरता ताच्या बेसावांनी भरता आनी आमकां सर्वांक सैताना विरोध झुजोवंक घटाय मेळटा मोगाळ भुरग्यानो वय थोड्या वेळान तुमी जेजूक सेवतात आमी सर्वां जेजूक सेवता उपरांत तुमी थंयसर तुमच्या बसके कडेन वचून जेजूक अर्गां दितात जेजू तूं आमच्या काळजांत आयलाय तुका अर्गां म्हणटात अर्गां मागणें आसतलें तितलें पुरो गी उपरांत भुरग्यानो तुमी तुमच्या त्या जेजूक काण घेवन हॉलाक वेतात त्या जेजूक काण घेवन तुमच्या घरा वेतात त्या जेजूक काण घेवन तुमच्या शेजारा तुमी वेतात त्या जेजूक काण घेवन तुमच्या फ्रेंड्सांगेर तुमी वेतात तुमच्या सैऱ्यांगेर तुमी वेतात तुमी आज जेजूक म्हजो क्लोज फ्रेंड जीजस इज माय बेस्ट फ्रेंड म्हणटात भुरग्यानो म्हळ्यार पावना जीजस इज माय बेस्ट फ्रेंड म्हूण म्हळ्यार पावना बघा त्या प्रमाणे तुमी जिवंक जाय जेजू तुमचो बेस्ट फ्रेंड म्हणल्या पळय तुमी जिवंक जाय सैतानाक तुमचो बेस्ट फ्रेंड करचो न्ही कोणाय सैतानाक बेस्ट फ्रेंड करूंक जाय की कोणाय नाका न्ही गी जेजू आमचो बेस्ट फ्रेंड जावंक जाय कसो जावचो आसतावन तुमी भुरगीं जायचे सदांच मागणे रजार म्हणाचे येदोन म्हणसर मागणे म्हणटा तुमी जेमेतल्यात कोण ना न्हिदताल्यात कोण ना थोडी टीव्ही पळयताली कोण ना पूण आनी मुखार मागणे म्हणटाना जमेवंक ना मागणे म्हणटाना आळसाय करूंक ना बरेकन आज जोड तुमी मागणे करूंक जाय तुमच्या पाप्पा मम्मीक तुमी विधेय जावन चलोवंक जाय तुमच्या पाप्पा मम्मीक सांगलें तुमी आयकोंक जाय फोटी मारून नजो सदांच सत उलयचें थोड्यांक थोड्या फावटी ल्हानशी संगत सोडची सवय आसूंक पुरो आनी मुखार सोरून नजो दुसऱ्याच्या वस्तूंची आशा कर नजो बरीं भुरगीं जावन क्रिस्तांव भुरगीं जावन तुमी जिवंक जाय तर मोगाळ भुरग्यानो आज तो जेजू क्रिस्त तुमच्या काळजांत येता आज आमचे मागणे जावन आसा तो जेजू तुमकां ताच्या कुरपे देण्यांनी भरून दी ताच्या बेसावांनी भरून दी आनी तुमकां ताची बरीं भुरगीं करून रुतां करून दी म्हूण आमी मागता हें जावन आसा आमचें मागणें आमेन